नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबऱ्योच म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। चोर्ला घाटात उडोव नाकात कोयर, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें नागरिकांक आवाहन। उटंगराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयवयलो सांखव गेलो व्हांवून। न्हंयेत आडकून पडिल्ल्या 40 पर्यटकांक दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी दिलें जीवनदान। तिसवाडी, बार्देस आनी साश्टी तालुक्यांत सुके खाण विकपी 12 दुकानांचेर वजन माप खात्यान घातली धाड। 10 लाख रुपया मोलाचो माल केलो जप्त। स्क्रॅपयार्ड करात खाली, बेकायदेशीरपणांत घेवचे नात खपोवन। मांद्रे पंचायतीन दिली शिटकावणी। चिकनगुनिया पातळचो न्हू म्हणून मडगांव पालिकेन घेतली खबरदारी। भलायकी खात्यान बोर्डा वाठारांत केली वखदाची फवारणी। आनी सोमार मेरेन पडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। आनी आतां खबरो विस्तारात। शेनवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें समेस्त गोंयकारांक तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक चोर्ला घाटांतलो रस्तो नितळ दवरपाचें आवाहन केलें। पर्यावरणाची राखण करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा, देखून सगळ्यांनी हो नेम पाळचो असो संदेश मुखेलमंत्र्यान आपल्या ट्विटर हँडलाचेर एक व्हिडिओ पोस्ट करून दिला। नमस्कार। आज गोंयांतल्यान बेळगांव वयता आसतना कर्नाटकाच्या शिमेर रावपाचो म्हाका योग मेळ्ळो। केरी साकून हांव चोर्ला घाटा पर्यंत येता आसतना दोशी वाटेंतल्यान हांव पळयत येतालो। सैम, निसर्ग ह्या सगळ्याचो आस्वाद घेत येतालो। अर्जुनाचें धरण पळयल्या उपरांत तसोच फुडें येता आसतना रस्त्याच्या दोशी सायडींतल्यान बऱ्याच जाणांनी कोयर उडयल्लो पळयलो, बऱ्याच जाणांनी बाटल्यो उडयल्लो पळयलो। सह्याद्री ह्या घाटांतल्यान वयता आसतना चोर्ला घाटांतल्यान इतलो बरो सैम, हेजें राखण जर आमी केलें नासत जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस हांगासर कोयराचे ढीग जावपाक चड उशीर लागचो ना। म्हणून तर हांव समेस्त गोंयकारांक आनी ह्या वाटेंतल्यान वचपी ट्युरिस्टांक आव्हान करता, ह्या सैमाचें राखण करप हें आमचें काम आसा। आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी वाटेक ह्या हायवेच्या देगेक कोयर उडोवचो न्ही, प्लास्टीक उडोवचो न्ही, बाटल्यो उडोवच्यो न्ही। हाजें रक्षण जर आमी केलें नासत जाल्यार दुसरो कोणूच करूंक शकचो ना। म्हणून तर ह्या निसर्गाचें रक्षण करपाक आमी फुडें सरचें पडटलें। गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव समेस्त गोंयकार आनी सगळ्या ट्युरिस्टांक लागीं मागता, ह्या सह्याद्री घाटाचें रक्षण आमीच सगळ्यांनी करुया। हांगासर आमी पळयता वायल्ड एनिमल्स आनी इकॉलॉजी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळटा आनी अशा पद्दतीचो आस्वाद म्हाका दिसना दुसरे कडेन खंय घेवपाक मेळटलो असो। आनी हे सुंदर निसर्ग सैम राखतले जर आसत जाल्यार आमी तेजी जबाबदारी घेवची पडटली आनी निश्चित रित्या म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ही जबाबदारी घेवची हें तुमच्या लागीं मागता। थँक्यू। उटंगराच्या पावसाक लागून शुक्रारा दूधसागर घसघशाचेर सांखव पडलो आनी 40 पर्यटक आडकून उरले। ह्या वेळार दृश्टी जीवरक्षकांनी 40 जाणांक दूधसागर न्हंयच्या पलतडी व्हरून पावोवपाक मजत केली। हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत पावसाची शिटकावणी दिल्या। पावसाक लागून दूधसागर घसघशाची उदकाची जी पातळी आसा ती वाडत आसा। दूधसागर घसघशाचेर पर्यटक तशेंच हेरांनी वचचे न्हय अशी शिटकावणी दृश्टी एजन्सीन दिल्या। हाचे पयलीं दूधसागर घसघशाचेर बऱ्याच पर्यटकांक बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको घडल्यात। वजन आनी माप खात्यान तिसवाडी, बार्देस आनी साश्टी मालात वेगवेगळ्या अस्थापनांचेर धाड घालून उत्पादनाच्या पॅकिंगे विशीं वेवस्थीत म्हायती नाशिल्ल्यान सुमार 10 लाख रुपया मोलाची चॉकलेट, काजू आनी हेर ड्राय फ्रुट्साची पाकिटां जप्त केल्यात। वजन आनी माप खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण ड्राय फ्रुटाच्या पॅकिंगेचेर गरजेची म्हायती नाशिल्ल्यान दुकानदार जाय त्या मोलात विकत आशिल्ल्याची कागाळ खात्या कडेन गिरायकांनी केल्ली। बार्देस तालुक्यात 6 सुवातींनी 389 काजूची पॅकेटां,
किशमिशाची 48 पॅकेटां, बदामाची 118 पॅकेटां, मसाला 20 पॅकेटां आणि चॉकलेटीची 134 पॅकेटां जप्त केली. जाल्यार साश्टीतल्या 5 दुकानांतल्यान दरेकी अर्द किलो 396 काजू, 71 किशमिश, 55 बदाम, 118 मसाले, 361 चॉकलेटीची पॅकेटां तशेंच पणजे एका दुकानांतल्यान 285 काजूची पॅकेटां जप्त केल्यात अशी माहिती वजन माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. फाटल्या सप्तकात मांद्रे पंचायतीन कचऱ्याचे अड्डे खाली करपाक नोटीस काडिल्ली. आता सरपंच अमित सावंतान परत वचून ते सुवातेचेर पळोवणी केली. वॉर्ड क्रमांक 10 ह्या वाठारात आशिल्ल्या कचऱ्याची खोली खाली केल्या. मांद्रेच्यो हेर कचऱ्याच्यो खोली सुद्धा खाली करतले अशें उतर अमित सावंतान दिलें. जे मांद्रे लोकांक बेकायदेशीर पद्दतीन कामां करपाक नाका ती जावपाक दिवचो ना अशें अमित सावंतान पळोवणी करपाक गेल्या वेळार सांगलें. लास्ट विकान आयडेंटिफाय केल्ले स्क्रॅप यार्ड्स आनी त्या अनुसार आयज आमी 2 तगायत आमी डेडलायन दिल्लेली की जे स्क्रॅप यार्ड्स गांवांत आसा तांकां प्रॉपर नोटीस इश्यू केल्लेली आनी तुमी ते स्क्रॅप यार्ड खाली करा म्हटलेले. आयज गांवांतले जे 4 स्क्रॅप यार्डांक आमी नोटीसीस इश्यू केल्लेले ते 4 ऑलरेडी सगळ्यांनी स्क्रॅप यार्ड्स खाली केल्लेले आसा. ह्या स्क्रॅप यार्डाचे थोडेशे सामान हांगासर आसा तांकांय आमी अल्टिमेटम दिला की फाल्यांची सांजची 5 वरां जावच्या पयलीं तुमी हो स्क्रॅप यार्ड्स खाली करपाचो. संडे गांवांतली ग्रामसभा आसा ताच्या पयलीं परतून एक फावट 4 स्क्रॅप यार्ड्स आमी स्वता ग्रामसभा स्टार्ट जावच्या पयलीं आयडेंटिफाय करतले आनी आमी अश्युरन्स दिता मांद्रे गांवच्या लोकांक की गांवांतल्या लोकांक हे स्क्रॅप यार्ड नाका म्हणून आमी हे स्क्रॅप यार्ड काडलेले आसा आनी ही ग्रामपंचायत मांद्रे गांवाच्या लोकांच्या हितार्थ कार्य करतली. गांवांतल्या लोकांक जे नाका इलिगल एक्टिविटीज नाका ते इलिगल एक्टिविटीज आमी गांवांत कशाच पद्दतीन चलोवंक दिवपाचे ना. मडगांव बोर्डा वाठारात चिकनगुनिया दुयेंस पातळपाक लागिल्ल्यान ह्या वाठारात भिरांत तयार जाल्या. डेंगू उपरांत आता चिकनगुनियाचे चड दुयेंती सापडूंक लागिल्ल्यान हांगा फॉगिंग करपाचें काम सुरू केलां अशी माहिती थळावो नगरसेवक कामील बरेटोन दिल्या. भलायकी खात्याचे 35 अधिकारी हांगा फवारणीचें काम करतले अशें ताणें सांगलां. वार्ड नंबर 8 मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे वार्डांत कितलेशे चिकनगुनिया जाल्या आनी डेंगू हो जाल्लोच पण आतां चिकनगुनिया चड हें जावपाक लागला. आमचे हांगा बडेश्वरा कडेन मल्टीपर्पज ITI जे स्कुला कडेन स्कुला एरिया आनी कितलेशे भुरगीं शिकता ते सायडीच्यान चिकनगुनिया जालो आनी गुनिया जावन कितले हॉस्पिटलांत उरले. हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जावन मागीर आनी कोणा जालो आनी हेचेर म्हाका कोण इन्फॉर्मेशन अशें जालें म्हण मागीर इमिजिएटली हांवें डॉक्टर सुकूर आमचो हेल्थांतलो तेका फोन केलो आनी कालच फोन केलो. काल फोन करून तेणें आज म्हणल्यार म्हाका अरेंजमेंट केलो. उणी आतां हे हेल्थांतले अंडर मायकल आमी फूल टीम अरावंड 35 अशें आयले की जे कडेन चिकनगुनिया जाला थंय आनी बाकी कडेन एरियान जे आमचे वॉटर स्टॅग्नेट जाता जे ड्रेनांनी आनी जे घरा सायडीन जे आयदनां जावं जे कन्स्ट्रक्शन वर्क जितले कडेन आहा थिंगा जे सगळे कडेन हांव वतलें. हांव एक पासून जे प्लेस सोडटना जो वॉर्ड नंबर 8 इतले सारको क्लीन करपाक सोदता की आमकां अशें जाल्या की लोक भिल्ले आहा. एक दुसरे शेजाऱ्या घरा जाल्यार दुसऱ्या घरां भिल्लो आहा. सो हेका लागून आमी एक अवेरनेस आनीक हे सारकें आमकां एक्चुली आमकां जो ऑफिसर आयला हेल्थांतलो सुकोर हो बरो कॉपरेटीव जाता आनी इमिजिएटली एक्शन घेता. डेंगी केसीस हांगासर तांची केसी वाडलेले फाटल्या दिसांनी. नाव इज लिटरली अंडर कंट्रोल. वी बिगिन अंडर कंट्रोल बट इम्पॉर्टंट इज क्रिएटिंग अवेरनेस. लोकां मदीं एक अवेरनेस क्रिएट करूं येता. घराघरांनी लोकांनी सोर्स रिडक्शन ड्रायव्ह कशी करपाक जाय. लोकांनी रिसेप्टेबल्स जशे प्लास्टीक कंटेनर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट हातून हे पाणी धरता आनी हातून मच्छराची तांती जाता आनी मागीर मच्छर सगळे पसरता. ताका लागून आमी ड्रायव्ह कंटिन्युअसली करीत आसता. लोकांचे बगर लोकांच्या मनान लक्षांत हेंच हाडूंक सोदता की बाबा उदक हांगा थंयसर सांठोवन दवरूंक जायना. जेन्ना उदक सांठोवन उरलें की मच्छर थंयसर जाता. 8 दिसांची भितर मच्छराची सायकल पळय आसता विदीन 8 days मस्किटो ब्रीड इन दॅट वॉटर. फॉर दॅट वी डू दी सोर्स रिडक्शन. आतां सोर्स रिडक्शन म्हणजे कितें थंयसर उदक जर आमी सांठलेलें मेळ्ळें जाल्यार आमी ती प्लेट टर्न करता नाल्यार घरच्यान रेजिडेंट्साक आमी दाखयता पळय ते कशें करपाक जाय पळय. नेक्स्ट स्टेप ताका आसता एंटी लार्वल मेजर्स म्हणटा आमी स्प्रे करता. ते उदक सांठलें ताका स्प्रेईंग म्हणटा.
हवामान खात्यान गोंय राज्यात सोमार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला। फुडल्या 2 दिसांत विजेच्या गडगडा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दर्यावेळेर 40 ते 45 वेगान वारे व्हांवतले। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। कुठ्ठाळी शेतकार क्लब दर वर्सा पाली शेतकार संघटनेक शेत वेवसाय करपा खातीर फुकट मशीन दिवन आदार करतात। तशेंच संघटनेचो अध्यक्ष रिक्विजिनो डिसोजान सांगले, मशीन दिल्ल्यान लुवणीचें काम नेटान पुराय जाता। पयलीं कॅमेरा घालून लुवणी करची पडटाली, पूण आतां मशिनाच्या आदारान काम जाता आनी आर्थीक नजरेन लेगीत ह्या मशिनाचो फायदो जाता। तशेंच पाली शेतकार संघटनेन कुठ्ठाळी शेतकार क्लबाचे उपकार आठयले। दिसता हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हजें नांव रिक्विजिनो डिसोजा, पाली शेतकार असोसिएशना प्रेसिडेंट आहा। सो म्हाका खुशालकाय दिसता की आज आमचे शेतकार खूब हांसोन ही पीक भितर गेलताय आपल्या चिकारान, आनी हें सगळें करपाक आमकां कोर्ताली फार्मर्स क्लबान ही मशिनरी हार्वेस्टिंग मशीन वर्सां वर्स दिता। आनी थोडी खबर जाल्ली की ह्या वर्सा मेळची न्हय मशिनां, पूण हे लोकांचे बेश्ट सांगप नाटकां जेलसीज। सो आमकां ही मशिनां वर्सां वर्स मेळटा आनी आतां ऑलरेडी दिलां। आनी ही मशिनां कोर्ताली फार्मर्स कांसावली, आरोसी, कुयेली, वेलसांव, पाली ऑलरेडी धाडली आहाय। आनी आमकां खात्री आहा हें केन्ना बंद जावचें ना, कित्याक हो एक क्लब कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सींत एक व्हडलो क्लब हो, आनी तेजे फार्मर्सांकूय न्हू दुसऱ्या हेर पासून वस्तूंक न्हू तेजी बेनिफीट आमकां मेळटा। सो हेका लागून आमी उपकारी पयलीं सद्याक कोर्ताली फार्मर्स क्लबा मेंबरांक, तेज्या प्रेसिडेंटाक सगळे आमी ते आमकां फॅसिलिटी दिताय म्हणून ही काम करपाक आमकां आदार मेळटा। जमिनीचें कन्वर्जन जर थांबपाक जाय जाल्यार पिकावळीच्या जमिनीचेर शेती जावपाक जाय। ते खातीर तरणाट्यांनी शेती करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां। आमचें गोंय ल्हान, ताका लागून गोंय आनी गोंयचो सैम तशेंच गोंयच्यो जमनी राखून दवरपा खातीर शेतकी मळार उर्बा दिवप गरजेचें थारता अशें रवी नायक म्हणटा। आमकां तांकां आतां उमेदीर आयले नंतर पयलीं दिसता की सगळ्यात खरेंच आमचे फुडें आमची जमीन जी आसा गोंयची शेती जमीन अशें ते भुरगे थंय आयले गोंयचे सगळे, जाल्यार आमची भुरगे लोक जी आसा आमची जमनी ज्यो आसा कोण चोरून व्हरपाक शकना, कांय करपाना। आमची जमनी आमचे कडेन उरतल्यो आनी आमकां त्या जमनीचेर कांय लोक आतां लोक कोण फरक भायर गेले आसा ते फॉरेनाक गेले आनी खंय गेले आसा त्यो जमनी कोण विकतात ते कोण खातात ते जावचे ना। तर ते फाटल्यान कोणी पळोवपाक जाय, कारण ते भायर वयता तेंगे पोट बी कोण नासता, हांगसर कोणूय ते खाता, ते जावचे न्हू। पूण ताका लागून आमी म्हणटा की जशे हे भुरगे आसा त्या भुरग्यांनी त्यो जमनी घेवन बसून रोयले जाल्यार जाय आमची जमनी उरतल्यो आनी आमची जमनी आसा कन्वर्शन कमी जावचें अशें आमकां दिसता। ज्या प्रमाणे आमकां दिसता की कन्वर्शन कमी जाय, कारण आमची गोंय हें ल्हान। तुमी जाणा आसतले आतां सांगलां की कर्नाटकाची एक बेळगांव डिस्ट्रिक्ट 8,889 किल्लो आसा, 8,889 स्क्वेअर किलोमिटर। आमचे 3,702 इतलेंशें गोंयांत बांदलें, म्हणजे आमकां हें हांगसर कमी हें करपाक जाय आनी आमी झाडां सगळें लावन हें राखून दवरप। अशें तर भुरगे फुडें सरले, जे आतां भुरगे सरले तशे फुडें भुरगे सरले आनी म्हाका दिसता आनीकय भुरगे फुडें सरतले, तांकां उमेद आसा। अमूल फूल क्रीम दूद आणि म्हशीच्या दुधाच्या दरात लिटरा फाटल्यान 2 रुपया वाड जाल्या। अमूल ह्या ब्रँडाच्या नांवान दुधाची उत्पादनां विकपी गुजरात कॉपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हांणी ह्या दरात वाड केल्या। हाका लागून आतां फूल क्रीम दुधाचे दर वाडून प्रत्येकी लिटराक 61 रुपया वयल्यान 63 रुपया वाड जालेली आसा। ही दरवाड गुजरात सोडल्यार हेर सगळ्या राज्यांनी लागू आसतली अशी म्हायती मेळ्ळ्या। तरणाट्यांनी शेतकी मळाकडे वळपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां। शेतकी खात्यान हालींच मडगांवां तरणाट्या शेतकऱ्यां खातीर 8 दिसांची शेतकी तशेंच फलोत्पादन मळा विशीं प्रशिक्षणाची कार्यावळ घेतिल्ली। हातूंत 60 जाणांनी वांटो घेतिल्लो।
दिवाळेच्या परवे उपरांत अशाच पद्धतीची आणीक एक प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजित करतले अशें रवीन म्हटलां. तशेंच कोकोनट बोर्ड स्थापन करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिली. त्याच बरोबर कोकोनट कॉर्पोरेशन करता म्हणजे कोणाकय नुकसान जाता नुकसान भरपाई ऑलरेडी ते प्रोसेस जाला न्हू लॉ डिपार्टमेंटाक गेला कोकोनट कॉर्पोरेशन करता आमी आनी सेंट्रलाचे कितें पयशे मेळटा नुकसान भरपाई सपोज आतां ह्या सिजनान तांकां नुकसान जालें तांकां नुकसान दिवपा लागून कॉर्पोरेशन फॉर्म करता आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे कितें मेळटलें आसतलें आमचे लोकांक नुकसान भरपाई शेतकऱ्याक सफर जावचें न्हू म्हणून ते भुरग्यांनी फायदो घेवचो आनी ते भुरग्यांनी भाग घेतला म्हाका दिसता एकूय भुरगे सगळे भुरगे गोंयचे आसा तांकां एक उमेद जावची उमेद जावचीच म्हणून प्रयत्न आसा उमेद जावची आनी तुमी तांकां उमेद हाडची तुमचे कडेन आसा तांकां उमेद हाडपाची जर इतले भुरग्यांनी 60 काय 60 कितले ते 60 भुरग्यांनी भाग घेतलो म्हणून आतां दिसाचो पयलू अशें 8 दीस कितें केले उरलेले आतां ते फुडले दिवाळी जावन आमचो डिपार्टमेंट वेगवेगळे ट्रेनिंग कोर्स करता अर्दे दिसाचे करता 1 दिसाचे करता 3 दिसांचे सुद्दां करता लोकांक भायरूय व्हरता पूण हो आमी पयलेच फावटी 1 वीक ड्युरेशन सर्टिफिकेट कोर्स आमी हांगा आयोजीत केला. आमचे एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी सावथ गोवा आत्मा सावथ गोवा हांच्या मार्फत आमी हो हांगासर आयोजीत केला. आमी शेतकारां खातीर खूब ट्रेनिंग करतात. आमच्या मिनिस्टराची सुचना आसली की आमी तरणाटे जे आसात भोवती करून ते शिकिल्ले तरणाटे आसात ग्रॅज्युएट आसात पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात जे आतां शेतांत येवंक सोदतात तांचे खातीर एक हँड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणजे कशे तरेन शेतान रोवची कशे तरेन एग्रीकल्चर करचें हॉर्टिकल्चर करचें हाची सुचना मानून घेवन आमी हो ट्रेनिंग प्रोग्राम हांगा फर्स्ट टायम हांगा आयोजीत केला. हातूंत आमी इन्विटेशन एप्लिकेशन मागिल्ली 30 लोकांची सीट्स आसली 30 सीट्स आसली पूण आमकां 60 लोकांनी आपले विलिंगनेस दाखयले तर आमी आनीकूय सेकंड बॅच आसा तो आमी आफ्टर दिवाळी करतले. केशव सेवा साधना ह्या विशेष भुरग्यांच्या शाळेत कुशळटाय विकासाचे धडे दिवपा वांगडाच भुरग्यांनी आत्मनिर्भर जावन आपल्या पांयाचेर कशे उबे रावचे ह्या सगळ्यांचे प्रशिक्षण दितात. ह्या विशेषांगी भुरग्यांच्या शाळेत वेगवेगळे उपक्रम चालू असतात पूण दिवाळी लागीं पावली की तांची खाशेली तयारी सुरू जाता. वाळपय केशव सेवा साधना ह्या विशेषांगी शाळेंतले विद्यार्थी सध्या दिवाळेक लागपी आकाशकंदील आनी पणट्यो करपाक मग्न जाल्ले दिश्टी पडटा. अंदू सुमार 3 वेगवेगळ्या प्रकाराचे आनी आकाराचे रंगीबेरंगी आकाशकंदील विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ले. आज संवसारभर व्हायट केन सेफ्टी दीस मनयतात. जगभरातल्या दोळ्यान दिसान आशिल्ल्या लोकांची उदरगत तांची गरज तशेंच तांचें म्हत्व लोकां मेरेन पावोवचें ह्या उद्देशान हो दीस मनयतात. गोंयानूच शेनवारा हो दीस गोंयानूय मनयलो. तांच्या हक्का विशीं समाजात जागृताय जावची ह्या हेतान पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन रॅली काडली. तुमची गाडी थांबू द्या आम्हाला प्रथम जाऊ द्या तुमची गाडी थांबू द्या आम्हाला प्रथम जाऊ द्या विजय सो पांढऱ्या काठीचा विजय सो पांढऱ्या काठीचा विजय सो पांढरी काठी कोणासाठी पांढऱ्यासाठी अंधासाठी पांढरी काठी कोणासाठी पांढऱ्या काठी अंधासाठी शनिवार 15 ऑक्टोबर पांढरी काठी जयभर शनिवार 15 ऑक्टोबर पांढरी काठी जयभर 1 2 3 4 पांढऱ्या काठीचा जय जयकार 1 2 3 4 पांढऱ्या काठीचा जय जयकार जागतिक पांढरी काठी दिनाचा जागतिक पांढरी काठी दिनाचा जागतिक पांढरी काठी दिनाचा 1 2 3 4
एक दोन तीन चार पांढऱ्या गाडीचा जय जयकार. तुमची गाडी थांबू द्या, आम्हाला प्रथम जाऊ द्या. तुमची गाडी थांबू द्या, आम्हाला प्रथम जाऊ द्या. वास्को नगरपालिकेच्या मार्केटात टॉयलेटीच्या जाग्यार फाटली कितलीशीच वर्सां जाली नगरपालिकेन बेकायदेशीरपणान बीफ विकपाक दुकान भाड्यात दिला. दुकान धंद्याकडे दुकानाचो क्रमांक ना, तशेंच बीफ विकपाक सुद्धा परवानो ना. तरी लेगीत बेकायदेशीरपणान अजून बीफ विकप चालूच आसा, हाचेर कोणाचें लक्ष लागना. नगरपालिकेन दुकान धंद्याचो परवानो रद्द करचो आणि ह्या प्रकरणाची सारकी चवकशी करची अशी मागणी बिगर सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकरान केल्या. म्युनिसिपल मार्केट आणि हांगासर पयलीं जे आमचे जाणटे नेणटे आसले ते आमकां सांगताले की हांगासर एक टॉयलेट आसलो म्हणून. त्या खातीर आमी म्युनिसिपालिटीक RTI मारली की हांगासर खरोच टॉयलेट आहा, की हांगासर कितलींशीं बायलां शॉपां चलयतात, कितलींशीं शॉपिंग करपाक येतात, तांकां हांगा टॉयलेट फॅसिलिटी ना. म्हणून आमी RTI विचारली की हांगा म्युनिसिपालिटीचो जो मार्केट आहा ताचो टॉयलेट खंय आहा काय म्हणून. सो म्युनिसिपालिटीन आमकां एक रिप्लाय दिल्लो की हांगासर टॉयलेट ना आणि जो टॉयलेट हा तो म्हणटा तो एक सुलभ जो हांगासून एक 400-500 मीटर पयस आहा. त्याच्या वरून आमी RTIक मारलेली आणि हे जे म्हाज्या फाटी एक बीफ शॉप आसा त्याच्या वरून आमकां कळून येलें की हे बीफ शॉप पयलीं ते टॉयलेट आहलें म्हणून, जेतूर म्युनिसिपालिटीन इल्लिगली एक डीड ऑफ लीज केल्ली ह्या मनशा कडेन, हो जो ओनर आहा ताजे कडेन, आणि इल्लिगली हे बीफ शॉप हांगासर वास्को म्युनिसिपालिटीन चालू आहा. जी बाकीची बीफ शॉप आहा तांकां लायसन आसा, पूण फक्त हे एक जे बीफ शॉप आहा जे फर्स्ट आहा ताका शॉप नंबरूय नासलो. इनफॅक्ट हे शॉप सोडून जो शॉप नंबर 1 चालू आता, 2 आता, 3 आता, म्हणल्यार हे शॉपाक इल्लिगली म्युनिसिपालिटीन पयशे खावन 2006 हेका ऑक्युपन्सी दिला. आणि आता आमी ऑलरेडी चीफ ऑफिसराक आणि वास्कोच्या MLAक रिक्वेस्ट केल्ल्या की हे जे बीफ सेंटर आहा त्याचं लायसन रिवोक करप आणि जे पयलींचे जे टॉयलेट आसले ते परतून रिइन्स्टेट करप आणि जो लोकांक गरजेचो म्हणटा तो सामको टॉयलेट आसता बायलांक भुरग्यांक तो हांगा पयलीं आसलो तसो परतून रिइन्स्टेट करप. फोंड्या, बार्देस, काणकोण आणि आता साश्टी तालुक्यात काळ्या तांदळाचे प्रायोगिक तत्वाचेर उत्पादन करतात. भलायके खातीर हे तांदूळ बरे असले तरी ह्या तांदळाचे दर 5 पटींनी चड आसा. गोंयांत हेर राज्यांतल्यान येवपी पर्यटकांचे लेगीत ह्या तांदळा खातीर मागणी आसता. भविष्यात ह्या तांदळाची मागणी आनीक वाडटली अशी माहिती विभाग कृषी अधिकारी शेरीफ फुतार्दो हांणी दिल्या. साश्टी वाठारांत युवा आणि प्रयोगशील शेतकरी वालेंतिनो रॉड्रिग्स हाणें काळ्या तांदळाचे नव्या प्रजातीचे उत्पादन घेतिल्लें आसा. मडगांव नगरपालिकेन वेवसाय परवानो ऑनलायन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक मडगांवचे आणि गांधी मार्केट आणि रेडीमेड कपडे विकपी संघटनेन खर विरोध केला. चडशे कपडे विकपी दुकानदार स्मार्टफोनाचो वापर करिनात. तांकां लागून तांकां ऑनलायन सेवे विशीं कांयच कल्पना ना. देखून नगरपालिकेन 8 दिसां भितून आपलो निर्णय बदलूंक ना जाल्यार आमी संपार वतले, तशेंच मार्केट बंद दवरतले अशी शिटकावणी मडगांवचे गांधी मार्केट आणि रेडीमेड कपडे विकपी संघटनेन केल्या. आमचो जो बिझनस आसता वेंडर्स एसोसिएशन वेंडर्सांचो तो ल्हान बिझनस आसता आनी सगळ्यांक ट्रेड लायसन हो गरजेचो जावन आसा. ट्रेड लायसन आनी ट्रेड लायसना खातीर आमी आज म्युनिसिपालिटीन गेले. म्युनिसिपालिटीन ट्रेड लायसना बद्दल आमकां म्हटलें तुगे ऑनलायन एप्लिकेशन करा. ऑनलायन येता ट्रेड लायसन. सो पेपर सगळे घेऊन गेले आम्ही. पण ऑनलायन म्हटलं परत म्हाका कोण ना. ऑनलायन म्हटल्यार आज ऑनलायन कोण करू शकता. या नवे जनरेशन आहा ते करू शकता. ओल्ड जनरेशन जे आहा तांकां ते भितरली म्हायतीच ना तो कशें एप्लाय करू शकतो आणि कशे रितीन तो ट्रेड लायसन मागतलो. म्हणून हे जे गव्हर्मेंटान केला आमचो हांव हेजे वेलकम करताच. डिजिटल हें जायच हेका कांय विरोध ना. पण जे ओल्ड जनरेशन आहा तेंचे कश्यो फॅसिलिटी तांकां येवंक मेळटली, तांकां कशें हें ट्रेड लायसन मेळटलें, तांकां वाचपाकूय कळना आनी तांकां स्मार्टफोन ना जाल्यार तेंच्यानी ते मुवमेंटूय करप फोनूय चलोवपाक कळपाक ना. ह्या परिस्थितीक म्हाका थंय घनश्याम मेळ्ळो कावन्सिलर.
ताका विचारले हे तुमी कशें आमी म्हणपाक ऑब्जेक्शन हाडलेलें ताका पण ते तेंच्यांनी केलें पण हें करून आमचो जो लोक आसता तो आमचो चड लोक SC OBC ST हे लोक फाल्यां हे सगळे वेंडर्स हांकां फाल्यां समज ट्रेड लायसन्स जाय जाल्यार करप कितें म्हणून हें जें तेणें केलां तें ऑप्शन दोनूय दवरपाचें की डिजिटल तुमी दवरात कांय प्रॉब्लेम ना पण एप्लिकेशनाचेर तांकां तें मेळपा जाय नाय जाल्यार कितें जालां हांगा एजंट अपॉयंट जाल्यात सकयल एजंट मेळटात ते पयशे घेतात आनी हे ट्रेड लायसनाचो मुवमेंट चालू करतात म्हणजे ह्या लोकांक कोमोवपा खातीर हें केल्लें आहा आमचे त्या प्रमाणे जे ओल्ड जनरेशन तें तयार करत ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी सकयल तुमी कंप्युटर कार एक दवरात 2-3 जाणां तेंच्या कडल्यान ती कामां करून घेवपाक आनी हें समज जायना समज जाल्यार आमी रस्त्यार आमी हेजे बद्दल आंदोलन करपाक तयारी दवरलेली आहा मार्केट बंद दवरतले गव्हर्मेंटाकूय हें कळयतले आमी आनी समज हे 8-10 दिसां भितर जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन म्युनिसिपालिटीचेर प्रेशर हाडटले सौर इलेक्ट्रीक हायब्रीड फेरीबोटीचे उक्तावण बेरेस्तारा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जाले पूण पणजी चोडणा उदका मार्गाचेर चलपी ह्या फेरी सेवेक चार्जिंग स्टेशनूच ना ताका लागून ही फेरी सेवा बंद आसा चार्जिंग स्टेशन उबाल्या उपरांतूच नोव्हेंबर मेरेन ही फेरी सेवा सुरू जातली हातूंत फकत लोकांक यो वच करपाक मेळटले गाडयो व्हरपाक मेळचे ना ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण जाले उपरांत 15 दीस फुकट सेवा दितले म्हणून जाहीर केल्ले मात प्रत्यक्षात फेरी केन्ना सुरवात जातली तें आजून मेरेन जाहीर जावंक ना ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचे गोमंतक YouTube चॅनल त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा पळयत रावात गोमंतक TV